ॲक्टिव्हिस्ट रामा काणकोडकाराचेर जाल्ल्या हल्ल्याचे केसीत आरोपी जेनिटो हेर 7 जाणांची जीसी 14 दिसांनी वाडयली. आरोपपत्र दाखल करूंक खंय 18 नोव्हेंबर निमणो दीस. हायकोर्टाचे अर्दीचेर ॲक्टिव्हिस्ट स्वप्नेश शेल्लेकराक पणजे पुलीस स्टेशनार भावना दुखयली म्हूण शेल्लेकराचेर आरोप. गोंयांत ओला ईव्ही स्कूटर विक्रेक येरादारी खात्याची तात्पुरता बंदी. ट्रेड सर्टिफिकेट सस्पेंड. कंपनी सरकाराच्या वाहन पोर्टलाचेर ब्लॉक. कोर्ट केसी विशीं घुसपूं गेल्ल्या तरणाट्यांची निमणी सुटका. मरून गेल्ल्यांक श्रद्धांजली. 13 वर्सांनी वेळी चर्च केस निमणी काबार. पर्यटन क्षेत्रात दलाल वाढल्यात. स्टेक होल्डरांनी लागीं धरचे न्हय. गोंयांत सर्टिफाईड गाईड जाय तरणाट्यांनी मुखार येवचे. खाते दिता प्रशिक्षण. आणि ऑक्टोबर महिन्यातल्या पावसात शेतकऱ्यांचे बरेच नुकसाण. 1 ते 31 ऑक्टोबर मजगती 15 इंच पावस. अंदू 94 वर्सांचो मोडलो रिकॉर्ड. 23 वर्सांनी फिडे वर्ल्ड कप भारतात गोंयांत आयोजन. भारत स्पोर्ट हब जावपाच्या मार्गार. नवे पिळगेन टॅलंट दाखोवची संद. मुख्यमंत्री उलयलो. भारताचे आदले क्रिकेटर कॅप्टन काँग्रेस फुडारी महम्मद असरुद्दीन तेलंगणाचो मंत्री. मंत्रिमंडळातलो तो पयलो मुस्लीम लोकप्रतिनिधी. भारताचो व्हड निर्णय. भारत आणि अमेरिकेमध्ये 10 वर्सांची संरक्षण कबलात. संरक्षण संबंध मजबूत. ऑपरेशन सिंदुरा उपरांत सगळ्या जगाक भारताची ताक कळ्ळी. भारताकडेन वायट नदरेन पळयल्यार घरात घुसून मारतलो. जगाक कळ्ळें. प्रधानमंत्री उलयलो.